म्हयनोभर चलपी गरमेच्या सुटये उपरांत 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर आयज गोंयांतल्या शाळा परतून सुरू जाले आनी हजारांनी विद्यार्थ्यां खातीर नव्या सत्राची सुरवात जाली। राज्यभरांतल्या सरकारी, अनुदानीत आनी खाजगी प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वर्ग सुरळीतपणान सुरू जाले। सप्तकाच्या शेवटाक लागून पहिल्या दिसा उपस्थिती 40 ते 60% मदीं आसपाची शक्यताय आसली, तरी सोमारा मेरेन ती सुमार 90% मेरेन वाडटली असो शिक्षण अधिकाऱ्यांचो अदमास आसा। विद्यार्थ्यांक आदार दिवपा खातीर राज्य सरकारान पावसाळो सुरू जातकच शाळेच्या युनिफॉर्मांक 500 रुपया आनी रेनकोटा खातीर 200 रुपया दिवपाची तजवीज करून थेट बेनिफीट ट्रान्सफर सुरू केल्या। मजगतीत अधिकारी राज्यभरांतल्या हवामानाचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात। खर पावस वा वायट हवामानाक लागून विद्यार्थ्याच्या सुरक्षेक धोको निर्माण जालो जाल्यार शाळा बेगीनूच बंद करपा सयत गरजेची जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। परत एक फावट क्लासरूमांनी गजबज जायत आशिल्ल्यान गोंयांत नवें शिक्षणीक वर्स अधिकृतपणान सुरू जाला। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।